टोल्ड यू इट इज अ फॉल आउट. 3 दीस जाले आयज पुलिसांक कळना तो कोण चोर पळय तो तेजी फुटेज आहा. केन्ना घडिल्लो आता अशें आमी वी डू नॉट वॉन्ट टू टेल लायक आमची हॉटेलांत चोरी जाली. इट इज नॉट रायट. आमी कंप्लेन दिले बिकॉज आनीक जावची न्हू म्हणून. पूण कित्याक कळना, कित्याक तेजो फोटो खंयच्याच रिकॉर्डान ना. तेणें जर तर पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड केल्लें जाल्यार तेजो फोटो आसपाचो. सो दीस हॅज टू बी गव्हर्मेंटा कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाची गरज आहा. सो ॲप तयार करा न्हू. आतां सगळे आमी म्हणटा, आमदार म्हणटा, मंत्री म्हणटा ॲप 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 ॲप. हो ॲप इम्पॉर्टंट आहा. आमकां ॲप दिया न्हू हॉटेलवाल्यांक ॲप दिया की डिजिटली तुमी आमकां धाडा म्हणून. सगळे तुजो स्टाफ रेस्टॉरंट आतां एक आहा, रेस्टॉरंटान 60 स्टाफ आहा, तितूनसून 30 जाण जर तूं भायले आहा, 40 जाण भायले आहा, युटिलिटी स्टाफ, क्लिनर्स, दीस दॅट, किचन हेल्पर्स, ड्रायव्हर कोण आतां भायले आहा तेंची धाडा न्हू ऑनलायन पुलीस व्हेरिफिकेशनाक. सो हो ॲप आमकां आसपाची गरज आहा. सो कांदोलीसून एक रेस्टॉरंटवालो ऑनलायन 30 फॉर्म्स धाडटा, पुलीस व्हेरिफिकेशन करून आमकां ती 30 कार्डां येवपाक जाय. जे कितें चार्जीस आहा ते आमी फारीक करता ऑनलायन तुका. चल घे. प्रायम मिनिस्टराचें विजन इज नॉट इम्प्लिमेंटेड प्रॉपरली. एज अ बिझनेसमॅन आय एम टॉकिंग वी शूड गेट फॅसिलिटीज ऑनलायन. जेन्ना हांव म्हणटा ऑनलायन, ती ऑनलायन आसपाची गरज आहा. आनी हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलां हें तूं कर म्हणून. हो ॲप तयार कर आनी हो आमकां दी. आमकां सिम्प्लिफाय कर. आमचे स्टाफ परतून वचून पुलीस स्टेशनार बसोंक जायना. ते ही घे बाबा 10 फॉर्मां म्हणून, ही घे बाबा 20 फॉर्मां. आदी तेणें बरें काम केलां. जे फॉरेनर्स येता, आमचे हॉटेल कॅन नाव डू ऑनलायन. तेंचे FRRO फॉर्म, फॉरेनर्स रेजिस्ट्रेशन फॉर्म जे आहा ते ऑनलायन आहा. हें ॲप घालून आमकां ऑनलायन करचें. म्हणजे हांव म्हणटा मायग्रंट वाडत आहा म्हणून. in search of jobs they come and we give them jobs. So their registration has to be done online. And we have to get police verification card coming to our hotel or our restaurant or our cafe. सो तुमच्या हॉटेलांतल्यान कितें येलें चोरांनी? The cash box ele. So whatever it is they have taken, whoever it is identified on the camera. This should not happen anywhere else. So that is why police verification card is very, very important in the state of Goa. And this has to be made compulsory to the people in whose houses they are staying. Panchayat should also push for police verification card to the people who have got their houses and certain house numbers registered as they are letting their houses rooms on rent. And thirdly is all the hotel industry should be made compulsory. खंयच्या हॉटेलान जो कोण मायग्रंट काम करता, दुसरे स्टेटीचो मनीस, तेणें पुलीस व्हेरिफिकेशन त्या ओनरान, त्या मॅनेजरान पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड करपाकूच जाय. हे कंपल्सरी विदीन 15 days फ्रॉम द डे ही इज वर्किंग.